कोविड महामारी वेळार पिळगांवच्या शेतकारांनी का शेतीकडेन फाट केल्ली, उपरांत ही शेतां पडींग पडिल्ली. मात आता थळाव्या शेतकारांनी पडीक पडिल्ली शेतां कसोवपाचो निर्णय घेतला. अंदू कांय शेतकारांनी शेतांनी देऊन वांयगणां शेती केल्यात. फुडाराक 100% करपाचे लेगीत शेतकारांनी थारायला. हे आमचे पारंपरीक आमची जाणट्यांची ही शेतां आसा. ही शेतां आमी पयलीं पासून ल्हान येयल्ले आसा, आमच्या ल्हानपणा पासून. आतां सद्या एक 2-4 वर्सां कोविडाच्या आफ्टर कोविड हे आमी बंद केल्ली. सद्या म्हणजे लावपाक भयानूच तेन्ना बंद आसली, पडींग आसली ती तशीच आसली. पण आतां आमी पोरच्यान आमी मातशी पोरच्यांचो अंदूच्यानूच खूब ल्हव बी वाडलेलो तो सगळो कट केला. मँग्रोवची झाडां वाडलेली ती कट केल्या. म्हणजे सद्या आमी थोडक्या पुरती थोडी तरी केल्या. फुडल्या वर्सा आमचो असो फूल स्विंग गव्हर्मेंट एग्रीकल्चराचो सपोर्ट घेवन फूल स्विंग आमकां हो फूल करपाची आसा शेतां ही. शेताक कितें म्हणटात? कासातलें शेत हे आमचें, पिळगांव कासातलें शेत. पण तुम्ही आयच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? तरणाट्यांक म्हणजे हांव आतां एक सर्वीस आहा, हांव पार्ट टायम हे म्हाजे जाणट्यांचे जमीन ती हांव कशी तरी कल्टिवेट करूंक सोदता. आनी सगळ्यांनी आपली जमीन आहा शेताची कल्टिवेट करपाची. फुडें खूब उपयोग आहा ही आनी आपले हेल्थूय बरें उरता ह्या शेतांनी. हे शेताक आमच्या कास म्हणटा. आनी हे आमचे 2-3 वर्सां जालीं आमचे पडींग आसलेले. पडींग आसलेले पूण आमी आतां सद्या कितें केलां, आतां सगळे शेतकार एक जाले आनी हे शेत आतां परत चालू केलां आमी. ही आमची जाणट्यांची शेतां ती आमी परत लावन आतां वर्सां आमी ही शेतां लायतले. म्हणजे आता तुमचें काम कंप्लीट तरवो बी लायलो न्हू? तरवो बिन सगळे आतां 1 म्हयनो जालो आमी शेत लावन. वांयगण आमचे 1 म्हयनो जालो आमी हे शेत लायिल्लें आहा. आतां म्हणजे आता तुम्ही ही परंपरा चालू दवरता? चालूच दवरतले आमी. जाणट्यांची दवरले आमकां ही शेतां ती आमी आतां परत चालू केल्या. परत आमी लायतले आनी वर्सां अशें लायतले. म्हाका दिसता कोविडा वेळार मातशें बंद पडलेलें. हय, ते मातसो टायमाचो हे आसलेलो कोविडाच्या टायमार आमकां लावंक गावोंक ना. ते आतां आमी परत स्टार्ट केल्ली आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.